हेच लिडर 2024च्या इलेक्शनाक गोंयांत येवन सांगताले की आमी वांगडा मेळून बीजेपीक घरा बसोवपाक जाय, आमी देश वाचोवपाक जाय, कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक जाय. 2024 जानेवारी फेब्रुवारीन हे गजाली नेटान चल्लले, कित्याक त्याच्या पयलीं डिसेंबरान जेन्ना इलेक्शन जाल्ले मेन 3-4 स्टेटींचे, त्या स्टेटींनी ते गठबंधन नासले. ह्या दोनाय पार्ट्यांक देश वाचोवपाचो ना काय? आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीक आतां कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में दिसना काय? ह्या दोनाय पार्टींक आतां बीजेपीक घरा बसोवपाची कशी दिसना काय? आतां जी गरज आसा ती गोंयकारांनी विचार करपाची की हे जे पार्टी आनी तेंचे जे लिडर्स आसा, टॉप लिडर्स, जे एकामेकाक करप्ट म्हणटा. हेच्याय पयलीं अरविंद केजरीवालान सगळ्यांक करप्ट म्हटलेले. सेम अरविंद केजरीवालान 2024 हातीन हात घालून 2024चे लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट केले आनी इलेक्शन कंटेस्ट जाल्या उपरांत परते तेंकांच करप्ट, चोर, फ्रॉड, स्कॅमिस्ट, बीजेपीची बी टीम ही सगळी टायटलां दिवन मेकळो जालो. विचार करपाक जाय की हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी सेल्फिश राजकारण करता, गोंयकारांक पिशान काडपाचें राजकारण करता, गोंयकारांक इल्युजनान दवरपाचें जे राजकारण करता आनी बीजेपीक आपुणूच उडयतले म्हणून जे सांगतात हे आयज फटींग म्हणून सिद्ध जाल्लेले. हीच गजाल जाल्ली आसा. आनी इंडिया अलायन्साच्या नांवान जेन्ना गोंयांत लोकसभेचे इलेक्शन लढले आनी आतां तुमी पळयता आसतलो खंयच्योय स्टेट इलेक्शन आसा ती इंडिव्हिज्युअली लढटा, जावं ती आप जावं ती काँग्रेस. आनी हितूनच कळटा की तांकां गोंयचें बरें जावपाचें हें मात्तूय पडलेलें ना. आयज ह्या दिल्लीकारांच्यो पार्टीचे लिडर्स थोडे आसा, ते लिडर्स ह्या दिल्लीकारांक मेळोन हांगा डिलिंग्यो करता, जाग्यांची लेन देन करता आनी गोंय आनी गोंयचे जागे विकपाक सोदता. ह्यो डिलिंग्यो अश्यो चालू जाल्ल्यो आसा की तांकां मात्तूय पडलेलें ना की गोंयकार फुडें उरतलो काय ना, आमच्या विधानसभेन फुडें MLAच उरतले काय ना. फक्त स्वताचो जो आस आसा, स्वताचे खंय ना खंय स्वार्थ आसा, हेंच घेवन हे फुडें